गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळातल्या 17 कर्मचाऱ्यांनी आपल्याच सोयऱ्यांक प्लॉट वाटल्यात। त्या कर्मचाऱ्यांचेर अजूनय कारवाय जाल्ली ना। हे कॅग अहवालांतल्यान स्पश्ट जाता। कॅग अहवालाचो आधार घेत विजय सरदेसायान सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले। जांकां प्लॉट दिल्ले आसात तांचे कडेन लीज डीड्स सायन मारपाक लाच मागतात अशी परिस्थिती निर्माण जाला। सेंट्रलायज्ड डेटाबेस ना। किटला गांवांत उद्देगीक वसणूक उबारपा खातीर जे पयशे मोडल्यात तांची भरपाय अजून जाल्ली ना। आयडीसीची उदरगत करपाक जे पयशे वापरपाक जाय आशिल्ले ते पयशे सेजधारकांचे फारीक करपाक वापरतात। पंचायतीक परवान्याच्या माध्यमांतल्यान आयिल्ले पयशे लेगीत सेजधारकांक दिले। किटाल, शिरोडा आनी लाटंबार्सेत करून दवरिल्ले अर्दकुटे काम पुराय करपाची मागणी विजय सरदेसायान ह्या वेळार केली। की जे फंड्स वापरूंक जाय आशिल्ले आयडीसीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक, हे फंड्स SEZचे पयशे फारीक करपाक गव्हर्मेंटान वापरले, इन्क्लुडींग SEZांनी पंचायतीक पयशे फारीक केले लायसन्स फीज म्हणून, ते पसून आयडीसीचे पयशे काडून पे केले। कोणाक पे केले? SEZ वाले। SEZ कितें? SEZ वॉट सपोज टू बी अ स्कॅम। सो स्कॅमाच्या लोकांक परते पयशे फारीक करपाक आयडीसी वॉज सक्ड ड्राय, वॉज ब्लेड ड्राय। हे हो इशू क्लियर जाल्लो आहा की कोर्ट। आता डिले इन एक्झिक्युशन ऑफ लीज डीड फॉर अलॉटेड प्लॉट्स 2021 पासून ज्या लोकांक अलॉट केला तांकां लीज डीड सायन मारपाक ब्रायब मागतात। ही परिस्थिती आयिल्ली आहा। इनएडिक्वेट मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम म्हळ्यार सेंट्रलायज्ड डेटाबेस ना। अनफ्रुटफूल एक्सपेंडिचर ऑन लँड डेव्हलपमेंट एट किटॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट। थंय कितें केलें? थंय 8.84 लाख स्क्वेअर मिटर्स कितॉल विलेजीन इंडस्ट्रियल इस्टेट घालपाक एक्वायर केलें। ताजे खातीर 2.77 लाख लँड ओनरांक फारीक केले। कॉर्पोरेशनान 17.94 लाख मोडले। कितें करपाक? रस्ते करपाक, वॉटर सप्लाय घालपाक, पंप हाऊस करपाक, जनरेटर घालपाक। पूण आज मेरेन एक अलॉटमेंट जावंक ना।